विश्वकोंकणी केंद्राचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता सर. आमगेलें खाण जेवण म्हणटना आम पक्कने रांदप करचे रांदपाक उडाचे आयदनाचे एक उडगास येता. आयदन एक प्रमुख वय जाल्यार ताजे फुडें आमकां हे आहार पदार्थ तयार करच्याक विंगड विंगड साधनय जावं. तशी आयदन आनी साधन म्हणटना आतां आमकां नारळ उपयोग करता जाल्यार नारळ आमी सोडवाचे नारळ सोलोवचे म्हणटाचे ताका आमकां कोयती जावं. कोयती एक आमगेलें प्रमुख साधन जाता. तशीच ते नारळाक बेत्तूच्याकय कोयती जावं. बेत्तूची कांतूच्याक कांताण जाय. कांताण करून कांतिल नंतर आमी मासोलकी वांटूचे आसल्यार उपास आमकां रगड जावं. रगड हो म्हणटना आमी कोयती म्हणटना लोखंडाची आसल्यार रगड म्हणटा फातराकय. फातरां तातूं रगड्यान तो उपास एक रगड्या धाण म्हण आसा. ते रगड्या धाण व्हड आसल्यार ताजी बोर्डार एक आमकां धरचे खातीर एक खुंटी म्हण आसता. खुंटी अशी ह्या रगड्याचे विचार जाल्ले मागीर आमी मासोल काडचे खातीर मागीर ते मासलाक उपयोग करचे खातीर धुवचे खातीर आमकां आयदनाचें अगत्य आसा. कितलींय वेळा आमगेले फुडली काळा देखून मीठ घरा भायर म्हळ्यार ते पशेत म्हणून ताका एक मिट्टा मरगी म्हूण आसता. मिट्टा मरगी आसता तशी भितर आमी एक कोळंबुळ म्हूण आसता ताका रुखाचे तेवी ताका एक अशी धांकणे अशी आमी सरसून तेकडे कडेन अशें करून धांकूंक जाता आनी उपास काडूं जाता. तेची हरळ मीठ फुडली काळार ते पिट्टी करचे खातीर उपास कोळंबुळ म्हूण आसता ते रुंदाची ಸ್ವಲ್ಪ रुखाचेची आनी ताका धाडचे खातीर कुप्पातोर म्हळ्यार एक धवेशे हळदूशे आसचे एक फातराचे एक ताका चंद शेप जावन ताका आमगेल्या हाता भितर धरूं जाताले आनी तांतू आमी धाडायतात. तशी कोळंबुळ म्हळ्यार आमगेले तशीच अंतो आमगेल्या रगड्यान तो कसले आतां धांडाक जाल्यार चेडा वतात आमी आपोळ करतना घराक शिजोवन उबेन शिजोवन धाडाय ताका आमी बल्लय म्हणटाय. बल्लय रुखाची चेडून तेची तसले एक आकार आमी भात काडचे खातीर कांडणा म्हणून आसताले आमगेले कांडणा आनी ते भाता खातीर आमी वाहन म्हणून उपयोग करताय. कितलीक वेळा आमी रगड्याक वाहन म्हणचे आमगेले प्रादेशीक भिन्नताय आमी पळयत. तशी आमकां हाप्पोळ करता जाल्यार उपास कसले लाट्टूक जाल्यार चपाती हाका लाट्टोडी जावपाक जाय आनी हपळा माडय म्हणून आमी उपयोग करता मुळां दवरून लाट्टूचे खातीर. तशीच आमगेले मध्यंतू आड्डोळी पळयले आमी कांताण पळयले आनी थोडे फावटी आमगेले चिनकांताणे म्हणून एक आसताले म्हळ्यार आमगेले हे शंकरपोळे तुकडी असल पुरो करतना ताका एक विंगड विंगड शेप हाडचे खातीर एक उपयोग जावत आशिल्ले. तशीच आमकां बसचे खातीर घरा भितर मांडय म्हूण आसता. मांडे तशीच कितले वेळा आमकां मातयेचे म्हळ्यार माती ಸ್ವಲ್ಪ गट्टी केल्यार ताका भरणी म्हणटात. भरणी आमगेल्या घरांत आसता आशिल्ली. तशीच फुडें हे पप्पळ बीड खावचे एक अभ्यास आशिल्ले काळार ते सकडी सिजनार पप्पळ मेळना त्या खातीर पप्पळाक एक व्हड मातये आयदनांत उदकांत घालून दवरताले आनी ताका बंद करतात न्हय जातात तो ते पाड जाताले. तसले एक आयदनाक आमी भुंयाव म्हणटा. भुंयाव व्हड आयदन आमकां असले व्हड आयदन आदी काळा देखूनची आमगेले कितलीकी संस्कृती खंडितना मेळ्ळेले पळयल्यार एक मनशाल गात्राचे तसलो भुंयाव
आमकां दिसून आयला. तशीच गुलगुलो आमगेलो पिवच्या उदका खातीर गुलगुलो आसा आमगेला. आनी मर्गी व्हड व्हड एक सायज जाल्यार ताका आमी मर्गी म्हणटाची. तशीच तांदळां मुडो आसतना मस्त मूड बांदून घालताले फुडें काळार. आनी ताजे भितर उकड की सुरय की म्हूण आमकां भायर दाखोवन कळना. ताका आमी एका अशी भितर एक घाल न्हू तसो थोडो तांदूळ भायर काडून पळोवचें आशिल्लें. ताका मुरनाळी म्हणटा अशी मुरनाळी. असल पुराय जे आमगेले दोळे येदर ना म्हळ्यार उपयोगू ना त्या खातीर ते पुराय मुल्यां पडटा. तशीच लाटचे माडे आमी उडगास केले. तशें गुरडूचे खातीर गुरडण म्हणलेची एक आकार आमगेले उपयोगांतू आशिल्लो. तशीच दौल आनी दवरूंक आज आमकां अल्युमिनियमाचे एक वेवस्था मेळटा लांबोन दवरूंक. फुडें रुखांनी दवल्याचे पाळणे म्हूण करताले. दवलो आनी सान आयदन पुरा तातूंत दवरूं येतालें. तशीच शेवळी दांते आमकां मस्त उपयोगाक आशिल्ले. फुडें रुखाचे आशिल्ले, आतां ते लोखंडाचे जाला. तशी दांते म्हणटाना आमकां दोळची दांते ते बारीक प्रामुख्य आमगेले वर्डिके वेळार उडदा मुहूर्त हातूंत हाजें एक पात्र आसा. अशी दांते म्हणलें एक आसा. हे सोण आमगेले बेत्ताचे म्हळ्यार वाश्याचे बंबू ताजी साल्यांनी करचे. थोड्याची आकार आनी थोड्याची आयदन आमगेले मद्ये आसता. तांतूंत एक पोड्डोळी म्हणटाले पोड्डोळी अशी. आनी वरली म्हळ्यार ते तांदूळ आनी वाडाचे फुडें तांतूचे आशिल्ले. आनी विंगड पळयल्यार आमी कुरवे म्हूण म्हणटाली, बट्टी म्हणटाली, आनी गेर्शी म्हणटाले, चाळणी म्हणटाले. अशें पुरा बेत्ताचे हे पुराय आमगेले आहार पदार्थ तयार करचे एक व्हड एक ब्रह्मांड आसा. तांतूंत असल नमनवार आयदन आनी तागे उपयोग तांची नांवां एका गांवांत एक पुरो जाल्यार असल पुरो साधन आमगेले मदीं आशिल्लें. हांव तुमकां थोडेच उपसून घाला. आनीकय कितलींय चड आनी कितलींय नांवांचे साधन आमकां आहार आमगेलें खाण जेवण तयार करतना मनुश्य उपयोग करता आयला. कोंकणीचे हे शब्दांक आमी उडगास करता रावया आनी हे उडगास दवरया. आनी मुखार आमकां 1600 खंय पुरो साध्य आसा हे शब्दाचे उपयोग करया म्हणटाची आयज पदमाधुर कार्यक्रमाक अंती करता. नमस्कार.